उच्च अशें सांस्कृतीक मळा वयलें हें जें काम आसा तें आज गोंयभर वता आनी सांस्कृतीक मळार आपल्या धर्माचो प्रचार हो जावपाक जाय आनी जाणी कोणी हें खरेंच मना पसून हातांत घेतलां तांचें हांव अभिनंदन करता, आभार मानना. कारण हेची गरज आसा गोंयांत आनी एकत्रीत जावन समर्पीतपणे खंयचेय देवाची पुजा करप यथायोग्य यथाशक्तीन सगळे आपले संस्कृतीक सांगलां तें करप आनी प्रत्येकाच्यो भावना जपप हें खरें श्रेष्ठत्व आसा. आज मनीस आसा फाल्यां ना, पूण जे पुर्वजांनी सगळे आमचे हे उबें केल्या शास्त्रांत सांगलें त्या प्रमाणे, पुराणांत सांगलें त्या प्रमाणे हो जो प्रसार आसा तो 1000-2000 वर्सांचो न्हय तर हजारो वर्सांचो प्रसार आसा आनी ते आयिल्ल्या प्रत्येक पिढीन घेवन वचपाची आवश्यकता आसा. म्हाका याद जाता जेन्ना पोर्तुगीजांनी आमची देवळां मोडपाक चालू केलें तेन्ना गांवांतले लोक एकठांय जावन ही देवां समर्पीत भावान उबी केली. समुद्र किनारी आशिल्लीं सगळीं ही देवळां बारीक सारीक गांवांत आयले, गांवचे लोक एकठांय जाले आनी तांणी व्हडली गेली. आनी त्या खातीर अशे कार्यक्रम गांवांत जावप हें मोठेपणाचें काम आसा. आनी परत एकदां जाणी कोणी हें सगळें आयोजन केलां तांचे मना पसून अभिनंदन करता आनी अशेच कार्यक्रम तांणी करपाची आवश्यकता आसा. कारण काही देवळांनी आपले जी संस्कृती आसा ती कुशीन दवरून पयलेच तुमी पर्येचें प्रकरण पळयलें अशें जावपाक जायना. कारण सगळे आमी हे एकत्रीत आसा आनी एकत्रीत आसतना हिंदू समाजाची फुडें व्हरपा खातीर जो प्रयत्न प्रत्येकान करपाक जाय तो मनपसून करपाक जाय. जेन्ना जेन्ना धर्माचेर अन्याय जाता, जेन्ना जेन्ना संस्कृतीचेर अन्याय जाता तेन्ना तेन्ना महाभारतांत आमकां सांगिल्लें आसा की कोणाचो तरी बरो जन्म जाता आनी तो हें सगळें घेवन वता आनी तें सत्य आसा आनी त्या सत्याक हातांत धरून हें जें काम सुरवात केल्ली आसा ती मुखार वचपाक जाय अशें नमूद